देवाचें उतर ह्या नियाळमानांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत लुकाची परब संभ्रमता. रोतेन तो एक वयस आनी भाग्यवंत पावलाचो सांगाती म्हणून पवित्र पुस्तकाद्वारी आमकां कळीत जाता. भाग्यवंत पावलू बराबर ताणें जेजूची बरी खबर हेरांक दिली. लूक आपल्या वांजेलांत मारयेच्या जिविता विशीं चड माहेत आमकां दिता. तो एकलोच वेंचीक पुताची काणी, सांडलोलो नानो आनी सांडलेली शेळी हाची वपार दिवन जेजूची दयाळाय आनी काकलूत आमकां उगडापी करता. तशेंच बऱ्या सामार्या घराची वपारी वरवीं आमी दुसऱ्या सोवें दयाळ आनी काकुळसार जावंक शिकयता. भाग्यवंत लूक धर्म प्रगटण्याच्या उमेदीन भरलेलो जेजूचो सेवक जावन आसा. ताची उर्बा देवाचे उतर परगटूंक आमकां एक देख जावं दी. आमी आमच्या जिवितांत पुनर्जिवंत जेजूचो अनुभव जोडून ताका परगटूंक भाग्यवंत लूक आमकां जावं दी एक नमुनो. प्रार्थया. मोगाळा बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतोन मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.